फोंडे पालिका वाठारांतलो घरा कणकणी कोयर एकठांय करपी कॉन्ट्रॅक्टरांक आनीक मुजतवाड दिवपाचो निर्णय शुक्रारा जाल्ले पालिका मंडळाच्या बसकेंत घेतलो. नगराध्यक्ष रितेश नायक हांच्या अध्यक्षताये खाला जाल्ले बसकेंत मुखेल अधिकारी योगीराज गोसावी, पालिका निरीक्षक उदय देसाय आनी हेर नगरसेवक हाजीर आशिल्ले. बसकेंत जाल्ले चर्चे वेळार नगरसेवक प्रदीप नायक, शांताराम कोलवेकार आनी व्यंकटेश नायक हांणी हे संबंदी नगराध्यक्ष रितेश नायक हांचे कडेन चर्चा करून निर्णय घेतला. फुडल्या वर्सा एप्रील वा मे म्हयन्यांत फोंडे पालिका मंडळाची वेंचणूक जावपाची आसा. ताका लागून उरिल्ल्या म्हयन्या खातीर कॉन्ट्रॅक्टरांक मुजत वाड दिल्या. काउन्सिल मिटींग आपयल्ली जी तातूंत 2 पॉयंट आमी डिस्कस करपा आशिल्ले रिगार्डींग डोर टू डोर गार्बेज कलेक्शन जे 30 सप्टेंबर आमचो तो हे जाता कॉन्ट्रॅक्ट सोंपता. आनी दुसरो आसलो रिगार्डींग आमचो श्री अरबिंदो कॉमेमोरेशन हेंची 150th बर्थ एनिवर्सरी ह्या निमित्तान आमकां सेंट्रल गव्हर्मेंटाच्यान एक हें आयला सर्कुलर की तेंचो एक रोड फोंडा मतदारसंघात एक रोड तेंच्या नांवान आमी डिक्लेअर करपाचो. सो तो आमी आज एक डिसिजन घेतला की तो जो अप्रोच रोड आसा मार्केट कॉम्प्लेक्स वयल्या बाजून मार्केटान तो आमी श्री अरबिंदो चे नांव हेचे बर्थ एनिवर्सरी निमित्तान आमी तो नांव त्या रोडाक दितले. आनी दुसरो जो मेन डोर टू डोर गार्बेज कलेक्शन जो आसा तो आमी इनलँड डिस्कस जाले आनी इनलँड डिस्कस जावन आमकां कितें आतांच आमकां डिसिजन घेवपाक बेगीचे 30 सप्टेंबराक तो सोंपता हेजो. सो म्हणून आमी कितें केलें की सगळ्यांनी वेगळे वेगळे आपले विचार मांडले आनी ते विचार मारून आमी कन्क्लुजनार आयला की आमी हो डोर टू डोर गार्बेज कलेक्शन जो आसा सो आमी हो एक्सटेंड करपाचो आमी ठरयला की आतां टायम ना आमी एक्सटेंड करून तो एक वर्साचे आमी अप्रुवल आमी मागयतले.